नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्सच्या राष्ट्रीय दिसाच्या भांगरा महोत्सवात मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर रावपा खातीर 3 दिसांच्या भोंवडेर सेशल्स हांगा पावले. प्रधानमंत्र्यांचे भव्य गार्ड ऑफ ऑनरान स्वागत जाले. तिरंगो हुबोवन भारत माता की जय अश्यो घोशणा दीत तांकां येवकार दिलो. प्रधानमंत्री हाचे आदी 2015 वर्सा सेशल्साक गेल्ले. ह्या सुवाळ्यात भारतीय संरक्षण दळाचो एक पंगड भारतीय नौदळाच्या 2 जहाजां वांगडा वांटो घेतले. ह्या भेटे वेळार प्रधानमंत्री मोदी सेशल्सचे राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर पॅट्रिक हार्मनी हांचे कडेन चर्चा करतले. प्रधानमंत्री सेशल्सच्या राष्ट्रीय सभेत उलोवप करपाचे आसात आनी भारतीय समुदाया कडेन लेगीत ते संवाद सादतले. तशेंच परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचेर दोनूय देशां मदीं विचारांचे दिवप घेवप जातले. सेशल्सचे भारतीय उच्चायुक्त रोहित रथीश हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या दौऱ्या वेळार जावपी वेगवेगळ्या कार्यावळींविशीं अदीक म्हायती दिल्या. इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज. उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में. दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे. हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें इसकी भी बातचीत होगा. संवसारभरात खंयच्याय अर्थवेवस्थेचे बळगे हे ताच्या MSME क्षेत्रातल्या योगदानाचेर निंबून आसता अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लीत MSME दिसा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत उपराष्ट्रपती उलयताले. भारतात हे क्षेत्र युवा उद्देजकांच्या धैर्याचे प्रतिनिधित्व करता. देशाच्या वट्ट निर्यातीतलो सुमार 50% वांटो ह्या क्षेत्रांतल्यान येता. 2047 मेरेन विकसीत भारताच्या प्रवासात MSME क्षेत्र मजबूत खामो थारतलो अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. In Bharat, the MSME are much more than an economic category alone. The MSME in Bharat, it represents the courage of a first generation entrepreneur, the resilience of countless small business, and have transformed the challenges into opportunities. This is what the real spirit of our MSME in Bharat. There is no single economy in the world. You take Japanese economy, American economy, Holland economy, or German economy, or UK economy. Every economy has grown because of the greatest contribution is from one single sector, that is MSME. 50% of Indian exports are from MSME because we are maintaining the quality. Every MSME should register themselves with the MSME ministry so the proper data will reach them, sector-wise, industry-wise. That will make MSME ministry to understand your problems, to understand your needs in a better way. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार आणि संसदीय व्यवहार मंत्री किरण रिजिजू हांणी दक्षिण गोंयांत कांसावले हांगा जाल्ल्या लावार्थी संवाद कार्यावळीत वांटो घेतलो. गोंय राज्य अल्पसंख्याक अर्थ आनी उदरगत महामंडळा वरवीं राज्यांत चालीक लायिल्ल्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आनी अर्थ महामंडळाच्या येवजण्यांच्या लाभार्थ्यां कडेन मंत्री रिजिजू हांणी संवाद साधलो. ह्या येवजण्यांचो हेत अल्पसंख्याक समाजाक स्वरोजगार, उद्देजकताय आनी अर्थीक सशक्तीकरणाक चालना दिवप असो आसा. हाचेर लाभार्थ्यांनी संबोधित करतना मंत्री रिजिजू हांणी भर दिलो. खासा करून बायलांक, तरणाटे आनी गांवगिऱ्या लाभार्थ्यांमदीं ह्या येवजण्यांचो प्रसार जावप गरजेचें आसा. सरकारान अल्पसंख्याकां खातीर लागू केल्ल्यो साबार येवजण्यो सामान्य नागरिकां खातीर लेगीत फायदेशीर आसात अशें मंत्री रिजिजू हांणी मुखार सांगलें. Minorities in India are being really taken good care of, and especially after Prime Minister Narendra Modi's the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, all the schemes and all the other programs launched by the central government are for everybody, whether it's a Jan Dhan account in the bank or it's a Jal Jeevan mission or housing for all. These are universal schemes which are not on the basis of any community or religious identity. And there are certain specific
programs launched by my ministry that is specially for the minority communities, and where the minority communities have more than 25% of the total population. So we give special projects. पासपोर्टाच्या प्रश्नाचेर MEAन दिल्ल्या स्पश्टीकरणाचेर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगले की ही एक स्टेटसाची गजाल आशिल्ल्यान MEAन ह्या प्रक्रियेविशीं म्हायती दिल्या. नागरिकांकडेन पासपोर्ट आसपाक जाय, मात फकत पासपोर्टान नागरिकांचे नागरिकत्व सिद्ध जायना अशें मंत्री रिजिजू हांणी सांगला. स्टेटस का मामला है तो MEA की तरफ से जो बताया गया है वो एक प्रक्रिया को बताया. पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है. उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया. जहाज बांधणेच्या मळार भारताक संवसारीक पावड्यार केंद्र करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें केंद्रीय बंदर, जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी सांगले. तांचे हस्तुकी काल पणजेत कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सच्या नव्या टर्मिनल इमारतीचे उक्तावण जाले. मंत्रालया वरवीं गोंयांत मॅरिटायम क्षेत्रात केंद्र सरकार 2000 कोटींचे प्रकल्प चालीक लायतले अशी माहिती मंत्री सोनोवाल हांणी दिली. गोंया खातीर वॉटर मेट्रो प्रकल्प मंजूर करपाची प्रक्रिया पयल्या पावड्यार आसा आनी ती मान्य जाल्या अशें मंत्री सोनोवाल हांणी सांगले. मजगतीं अंतर्गत जहाज कायदो 2021 ची कार्यवाही करपी गोंय हे पयले राज्य थारला. I am particularly happy to share that the Goa Water Metro project, which was earlier envisaged in a later phase, has been brought into phase 1 implementation priority. It is because Honorable Chief Minister a few days back visited Delhi and he requested me that dena sahiye. I am pleased to note that Goa has emerged as a pioneer in several maritime reforms. Goa became the first state in the country to implement the Inland Vessel Act 2021. The proposed Goa Maritime Board, the Goa Shipbuilding and Ship Repair Policy, and the comprehensive maritime master plan reflect a clear and forward-looking vision for a state maritime future. 1,300 crores have been completed, while project exceeding 2,000 crores, including the redevelopment of the part number 9, the Vasco Bay project with a new fishing harbor, capital dredging for deep draft part, and a modern shipyard club under implementation. यानी कि हम 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट गोवा में ला रहा है. मुर्मुगांव पोर्ट has also earned the distinction of being India's first green port. देश का पहला ग्रीन पोर्ट बना. माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें यही निर्देश दी. To achieve blue economy, we have to promote green transport. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सची ही नवी इमारत गोयच्या दर्या प्रवासात आनीक भर घालतली. उदका मार्ग जोडणी आनी आधुनीक नीलक्रांती अर्थव्यवस्थेच्या दिकेन राज्याक अदीक घटमूट करतली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. शिवराज्याभिषेक तिथीच्या पवित्र प्रसंगार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत फुडारपण आणि हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज हांका आदरांजली ओपली. ह्या दिसा निमतान मुखेलमंत्र्यांनी सगळ्यांक परबी भेटयल्या. मनाया जा रहा है. सबसे पहले मैं सभी लोगों को शिवराज्य अभिषेक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. आज जिस तरह से रायगढ़ में शिवराज्य उत्सव मनाया जा रहा है, उसी तरह से हर शिवाजी महाराज के स्टैचू के यहाँ पे शिवराज्य अभिषेक उसी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.